वेर्णा कुठ्ठाळी मजगतीचो रस्तो बंद करून सरकार मडगांव पणजेची येरादारी वळोवपाक सोदता, पूण हो रस्तो बोरी आनी फोंडेच्यान वचपाचो आशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात। तशें केल्ल्यान मडगांवच्यान पणजे वचपी लोक फोंडेच्यान वचपाक लागतले आनी मागीर रस्ते आडावतले असो तांकां भंय दिसता। कुठ्ठाळचे भितरले वटेंतल्यान रस्त्यांतल्यान ही येरादारी वळोवपाक कुठ्ठाळच्या लोकांनी विरोध केला। तशें केलें जाल्यार सरकाराक चिखलेच्यान येरादारी वळोवपाचो पयलींचो प्लॅन चालीक लावचो पडूं येता। हे आनीक 14 किलोमीटर धरीत जाल्यार मडगांव पणजेचें अंतर 61 किलोमीटर जातलें। तशें जालें जाल्यार लोक फोंड्याचोच मार्ग वेंचतले, जो फकत 41 किलोमिटरांचो जाता, म्हणल्यार 20 किलोमीटर उणो। पूण पंचायत वांगडी आनी थळाव्या लोकांच्या म्हणणे प्रमाण बोरयेचो रस्तो अशीर आसा आनी बोरयेचो पुलय लाखांनी वाहनांचो भार पेलपा इतलो घटमूट ना। आता तेवटेचो ट्रॅफिक सगळो पणजे वतले, हेवटेन शॉर्टकट पडटले, 44 किलोमीटर जाता, 21 किलोमीटर शॉर्टकट पडटले। तशें हेवटेन पुला वयल्यान जर येयत जाल्यार आमचो पूल पयलीं डेंजरस आसा, बोरये पूल सद्या डेंजरस आसा आनी ज्या कारणान हो पूल केन्ना मोडोन पडोंक शकता सांगूंक जायना आनी आमकां हांगा बोरये सद्या पयलीं एक्सेस रोड ना, सो आमकां आतां ट्रॅफिक जो क्रॉस करपाक भरपूर त्रास जाता। सद्या तरी बॉम्बेच्या ज्यो लक्झरी बसी आसा आनी हेवी व्हेकल आसा ते सगळे हेवटेच्यान वयता आनी त्या कारणान आमकां बोरये भरपूर त्रास जाल्ले आसा। एक महत्वाचो मुद्दो म्हणजे बोरी पुलावेल्यान आतां बायतकोल बोरी आमची बाउंड्री सोंपता थंय पर्यंत रस्त्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट अशी आसा। फाटीं 2-3 म्हयने पयलीं आमी बायतकोलाक हांव कमलाकांत वचून इवन गोवा 365 हेजे तेणी फोकसान काडिल्लें की रस्तो कंडिशन सारकें नाशिल्लें, फोंकूल पडली आनी तें आमी थंय वचून PWDक निवेदन दिले नंतर एक 8 दीस भितर रिपेर करता म्हणून सांगून तिणी रिपेर केलें, पूण आज परत थंयच त्या रोडाची परिस्थिती अत्यंत बिकट जाल्ली आसा। आनी बोरयेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।